लोकांक जागो मेळटा तितलो कमीच। लोक आता झेब्रा क्रॉसिंगाचो वापर आपल्यो गाडयो पार्क करपाक वापरतात। ही घडणूक मडगांव नगरपालिकेचे इमारती लागसरच्या झेब्रा क्रॉसिंगाचेर पळोवपाक मेळ्ळी। देखून रस्तो हुबताना नागरिकांक व्हड त्रास सोंसचे पडटा। आयकात आमचो रिपोर्टर संदीप तुयेकाराक। मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या सायडीक झेब्रा क्रॉसिंग केल्लो आसा तो सारको केल्लो ना। कित्याक म्हणल्यार तो झेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करून मुखार येयले जाल्यार तुका थंयसर क्रॉस करपाक फुटपाथीचेर करपाक लाजी येवना। जे जाग्यार लाजी आसा थंयसर तेंच्यांनी तो पेंट करूंक ना। तशेंच तो पेंटींग सारको करूंक ना। थंयसर एक नो पार्किंग बोर्ड लायिल्लो ना। त्याच्या कारणा खातीर लोक आपल्यो गाडयो हाडटा आनी ते झेब्रा पार्किंगाचेर दवरतात। ह्या सायडीक टू व्हिलर दवरतात, तशेंच झेब्रा क्रॉसिंगाच्या त्या सायडीक फोर व्हिलर दवरतात। त्या कारणा खातीर लोकांक जे हांगासर म्युनिसिपालिटीन येवपाक जे कामां खातीर येता तांकां त्रास जाता। थळाव्यांनी या घडणुकेचेर तिडक उक्तायला। झेब्रा क्रॉसिंगाक परतून रंगोवपा खातीर येरादारी पुलीस आनी PWD कळयतले अशें आश्वासन नगरसेवकान दिला। तशेंच झेब्रा क्रॉसिंगाचेर गाडयो दवरप्यांक तालाव फारीक करचोच पडटलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली। कितें मागणी आशिल्ली की म्युनिसिपालिटी कडेन बरें क्लीन जावपाचें आनी आयज हांवें पळयलां की हांगा आमचें झेब्रा क्रॉसिंग आसा। झेब्रा क्रॉसिंगाचेर थंय एक गाडी आसा व्हडली, थंयसर मोटरसायकल दवरला। हांव इतलें मागता की हें काम आमचें न्ही, हें ट्रॅफिक सेलाचें काम। हांव PI साळुंकेक मागता कोण पळय जे झेब्रा क्रॉसिंग लायता ताका एटलिस्ट तालाव तर दिवचें म्हणून। ह्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय, कित्याक म्युनिसिपालिटीन कोणी झेब्रा क्रॉसिंग चलत येतलें जाल्यार हांगा थंय मोटरसायकल दवरलेलें आसता, पूण लोकांनी येवप कशें म्हणून तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर आसपाक जाय लोकांक। थंय तुका मोटरसायकल दवरल्यो PIन तांकां ताला दिवपाचो। आनी दुसरो म्हजो रिक्वेस्ट आसा की आनी तें आमचें काम की हांगा ते स्लॅब जे आसा न्ही ते 2-3 स्लॅब घालपाचे आसा। जे झेब्रा क्रॉसिंगाचेच स्लॅब ना, सायडीक आसा ते चुकून जाला आसतलें, ताचें मार्क म्हाका दिसता PWD रॉंग केला आसतलें। म्हणून आतां थंय स्लॅब घातले, म्हाका चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट करपाचें मातशें घाल म्हणून। तें ताणें पळोवना आसतलें, तें मातशें ताका सांगता आतां म्हणून हांव कोणा डिस्कावंटा करून सांगता। आनी तिसरें म्हटल्यार कितें आसा, जे झेब्रा क्रॉसिंग आसा पळय न्ही ते मातशें PWD मागणें आसा की ते पेंटींग सारकें जावना, पेंटींग सारकें परतें करचें। ते टोटल पेंट गेल्लें आसा, तें मातशें पळोवपाक जाय आमकां। आनी आमदाराकूय सांगता हांव, तांकां सांग म्हणून मातशें करून। कित्याक तितले लोक येता ते लोकांक बरें पडटा। जर झेब्रा क्रॉसिंगाचेरूच जर गाडयो दवरल्यो, मोटरसायकल दवरल्यो, लोक येतले खंयच्यान तें मातशें लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा हें एवॉयड करचें। नाजाल्यार तालाव तर तुमकां घरा येतलोच पुलिसांचो, हें शुअर। मातशें तें एवॉयड करचें। अश्यो गाडयो दवरतात, हांगा चलून पासून वचपाक मेळना लोकांक। कितें व्हडले व्हडले एक्सिडेंट जातात हांगा, कोण कांय विचारतलो ना, कांय ना। झेब्रा क्रॉसिंगाची कितल्यो गाडयो दवरल्या त्यो पळयात। तुमी सांगला तर तांकां दवरता आसतना एक गाडी गेली दुसरी गाडी दवरतात, दुसरी गाडी गेली तिसरी गाडी सांगल्यार कोण आयकना। ते हिंग घालून दिवपाचें, तुका हिंग काय ना ते गेले आनी थिंगा नो पार्किंग हे स्टॉप घालनाय आनी हिंगा नो पार्किंग घालनाय आनी थिंगा ते लायन ती पार्किंगा प्लेसार तेणी अशें करून हें घालून गेल्या। मागीर लोकां दिसता कितें तो पार्किंग म्हणून समजताय आनी हें उबी करपा जाय, आड घायला लोकां। एक गाडये 2 गाडये लुगार ब्लॉक जाता, लोकां त्रास जाता हिंगा येवपाक क्रॉसिंग आसता। हिंग नाल्यार हिंग गाडी घाले हे झेब्रा क्रॉसिंग घायला ते सारकें आहा। हय हय, नो पार्किंग म्हणून घाल आनी हो स्टॉप म्हणून घाल हिंगा। आनी लोकां हें फोंडा पडपाचें हिंगा हिंग हें बांदलें आनी लाद घालली नाल्यार तें हिंगा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।